नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पोंगल परबे निमतान म्हायती आनी वितरावणी राज्यमंत्री एल मुरुगन हांच्या निवासस्थानाचेर जाल्ले कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतलो वांटो. एक सैनिक कुटुंब जाती आणि पंथ ह्या विचारांपासून पयस असता आणि तो देशा खातीर विचार करता. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सशस्त्र दळ पूर्व सैनिक दिसाच्या कार्यावळीत उक्तायले मत. परीक्षा पे चर्चा कार्यावळी खातीर 2,26,00,000 वयर विद्यार्थ्यांनी केल्या नोंदणी. शिक्षण मंत्रालयान 12 डिसेंबर ते 12 जानेवारी मेरेन शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांक नोंदणी करपाचे केल्ले आवाहन. कोमुनिदाद सुवातांचेर जावपी अतिक्रमण आडावपा खातीर आनी तातूंत नवे कायदे हाडपा खातीर राज्य सरकारान केली भासाभास. आनी खेळांत भारत आनी अफगाणिस्तान हांचे मजगती दुसरो T20 खेळ आयज जाता इंदोरांत. जैताच्या हावेसान दोनूय पंगड देंवतले खेळा मैदानार. आता खबरो विस्तारान. पोंगल परबे निमतान म्हायती आनी वितरावणी राज्यमंत्री एल मुरुगन हांच्या निवासस्थानाचेर जाल्ले कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांटो घेतलो. तेलंगणाच्यो राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो. पोंगल ही परब दक्षिण भारताच्या मुखेल उत्सवांमदली एक आशिल्ल्यान मोठ्या उर्बे उमेदीन मनयतात. तामिळ बायलां घरा भायर कोलम तयार करतात. आमचो देश आनी विविधताय ह्या कोलम सारखोच आसा. देशातले लोक एकठांय येतात तेन्नाच देश मजबूत जाता. पोंगल ही परब एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या भावनेक प्रदर्शित करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. ह्या वेळार वेगवेगळ्यो धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. तमिल महिलाएं अपने घर के बाहर कोलम बनाती है. सबसे पहले वो आटे का इस्तेमाल करके जमीन पर कई डॉट्स बनाती है और एक बार जब सारे डॉट्स बन जाते हैं तो हर एक का एक अलग महत्व होता है. ये तस्वीर ही मन लुभाने वाली होती है, लेकिन कोलम का असली रूप तब और वैभवशाली हो जाता है जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर इसमें रंग भरा जाता है. हमारा देश और उसकी विविधता भी कोलम के जैसी है. जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है. पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है. पोंगल निमतान उत्पन्न केल्ले पीक देवाच्या पाया लागीं दवरपाची परंपरा आसा. ह्या परबे कडेन आमचे शेतकार भाव जोडलेले आसात. आमची तरणाटी पिळगी मोठ्या प्रमाणात श्री अन्नाच्या उत्पादनाकडे वळपाक लागल्या अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार सांगले. मिलेट्स श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं. हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग उत्तर प्रदेशातल्या कानपुरात 8व्या सशस्त्र दळ पूर्व सैनिक दिसाच्या कार्यावळीत वाटेकार झाले। एक सैनिक कुटुंब, जाती आणि पंथ ह्या विचारांपासून पयस असता आणि तो देशा खातीर विचार करता अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री सिंग हांणी सांगले। ह्या वेळार तांणी युद्ध स्मारकाचेर फुलां ओंपली। सशस्त्र दळ आयज हे निमतान देशात 10 कडेन कार्यावळीचे आयोजन करता। इस राष्ट्र की जीवंतता को बनाए रखने के लिए उसे वह नैतिक बल मिलता है जिस कारण वह मौत का भी सामना करने को सदैव तैयार रहता है। उस सैनिक का सबसे बड़ा धर्म यह हो जाता है कि मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, क्योंकि इस देश की निरंतरता में वह भी जीवित रहेगा और उसका नाम भी जीवित रहेगा। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी अयोध्येतल्या राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठे निमतान नितळसाण अभियानात वांटो घेतलो। तांणी दिल्लीतल्या गुरू रविदास देवळात नितळसाण केली। नितळसाण मोहिमेचेर खोस उक्तायतना तांणी सांगले की साबार तीर्थक्षेत्रांचेर नितळसाण मोहिमेत वांटेकार जातले, तशेंच भजन कीर्तन लेगीत करतले। 22 जानेवारीक दरेकल्यान आपल्या घरात पणट्यो पेटोवन श्रीरामाची याद काडपाक जाय अशें नड्डा हांणी मुखार सांगले। पार्टी ने तय किया है 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज ओडिशातल्या अंगुल हांगा मा हिंगुला मंदिरात राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा कार्यावळी आदी आयोजित केल्ल्या नितळसाण अभियाना खाला नितळसाण मोहिमेत वांटो घेतलो। समेस्त हिंदू समाजाच्या लोकांनी आयच्यान 22 जानेवारी मेरेन देशातल्या सगळ्या तीर्थक्षेत्रांचेर नितळसाण सेवा दिवची अशें आवाहन भारतीय जनता पक्षान केला। ते प्रमाण ही नितळसाण मोहीम जाता अशी माहिती मंत्री प्रधान हांणी दिल्या। 23 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी की भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आह्वान किया गया है, समग्र हिंदू समाज के लोग उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज से, मकर संक्रांति शुरू हो रही है, आज से लेके 22 जनवरी तक भारत की सभी तीर्थ स्थानों को पहुंचे, वहां उनकी स्वच्छता अभियान चलाए, वहां अपना सेवा दे। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी अयोध्येत नितळसाण मोहिमेत वांटो घेतलो। श्रीराम देवळात जावपा आशिल्ल्या प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्याक लागून साबार भारतीय खोशी जाल्यात। देश आणि विदेशातले लोक श्रीरामाच्या दर्शनाक सज्ज जाल्यात अशें मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगले। हजारों वर्षों के बाद यह अवसर आता है जब प्रभु की सेवा में हमें कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त होता है, और हर एक पीढ़ी को नहीं होता। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है इस चीज से। 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, देश और दुनिया अयोध्या के प्रति आतुर है। कब मौका मिलता है, कब प्रभु अपने धाम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं यही रह करके, और इस धाम को नजदीक से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, और इन स्थितियों में हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है। और जिम्मेदारी ये कि सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे।
29 जानेवारीक जावपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या परीक्षा पे चर्चा कार्यावळी खातीर 2,26 लाखांवयर विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केल्या। शिक्षण मंत्रालयान 12 डिसेंबर ते 12 जानेवारी मेरेन देशातल्या साबार शिक्षकांक आणि विद्यार्थ्यांक माय गव्हर्नमेंट पोर्टलाचेर नोंदणी करपाचे आवाहन केल्ले। ताका अनुसरून हे रेकॉर्ड ब्रेकिंग नोंदणी जाल्या। या वर्सा प्रधानमंत्र्यांकडेन 4,000 वयर विद्यार्थी भासाभास करतले। या वेळार प्रधानमंत्री मोदी परीक्षेच्या तणावांतल्यान विद्यार्थ्यांक मुक्त जावपाचो मंत्र दितले। काँग्रेसीचे वरिष्ठ फुडारी आणि लोकसभा सांसद मिलिंद देवडा हांणी पक्षाचो राजीनामो दिला। ते शिवसेनेत सामील जाल्यात। मिलिंद देवडाच्या राजीनाम्या संदर्भात उलयतना काँग्रेस फुडारी आचार्य प्रमोद कृष्णन हांणी म्हळां की राम मंदिराच्या सुवाळ्याचे निमंत्रण अस्वीकार करपाचे काम काँग्रेस पक्षान केले। हाच्यो प्रतिक्रिया पक्षात आता सुरवात जाल्यात। ताका लागून लोकांक हो पक्ष सोडचो पडटा अशें तांणी म्हळां। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। कोमुनिदाद सुवातांचेर जावपी बेकायदेशीर बांदकाम आडावपा खातीर आनी कोमुनिदाद जाग्यांसंदर्भात नवे कायदे चलणुकेंत हाडपा खातीर राज्य सरकारान कोमुनिदाद समिती कडेन भासाभास करपाक सुरवात केल्या। दोनापावला हांगा ही बसका जाली। महसूल मंत्री आंतनासियो मोन्सेरात बसकेत हाजीर आशिल्ले। या बसकेक कोमुनिदाद जाग्यांसंदर्भात वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास जाली। थोड्याच दिसांनी राज्य सरकार कोमुनिदाद संदर्भात नवे कायदे लागू करपाचो आसा। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। लागीं एक सप्तकभर सुरू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाचो समारोप काल जालो। राज्य दिव्यांग आयुक्त कार्यालय आणि समाज कल्याण खाते हांच्या जोड पालवान ह्या फेस्टाचे आयोजन जाल्ले। या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, दिव्यांग सशक्तीकरण सचिव राजेश अग्रवाल, दिव्यांग आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। पर्पल फेस्टांतल्यान राज्यांसयत देशभरातल्या दिव्यांग व्यक्तींक आपले कौशल्य दाखोवपाची योग्य माची मेळटा। पर्पल फेस्टांतल्यान दिव्यांग सशक्तीकरणाचेर सरकारान भर दिला। हाचे मुखार हे कार्य अशेच सुरू उरतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगला। Hallmark of the Purple Fest has been providing the platform for the incredible innovations and talent of our Divyang community. Their creativity knows no bounds, and this festival has been showcase of their abilities, providing that given opportunities they can shine and contribute the meaningful to our society. We witnessed an array of the launch, our benefit of the persons with disabilities, including the dedicated global YouTube channel, the Purple TV Bharat, and 24/7 services for Divyang. The first of its kind, the cloud-based IVRS for Disability Information Line, DIL. These initiatives will remain significant milestone in the continued journey of empowerment of Divyangs.
फाटले 6 दीस चलपी ह्या पर्पल फेस्टाक लागून सगळ्यांक उमेद जाल्या। फेस्टाचे आयोजन बरे तरेन केल्ल्या खातीर आपूण सगळ्यांक परबी दिता अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले। Was lit up in purple and it will continue to be in purple. I have loved the energy at the International Purple Fest. During the tour of the International Purple Fest, and I was so happy to understand the work done by the community and the volunteers and all the NGOs who have come here with the ambition to create a platform for all the Divyangjans. These learnings and interactions have helped us to understand how we can work towards making our community, our country inclusive and accessible for persons with disabilities. As our Honorable Chief Minister says, Fit Goa, Skill Goa, and now it comes Inclusive Goa. International Purple Fest has made a pathway towards this, and this is the only forum which will give inclusivity and it will allow us to celebrate the diversity. पर्पल फेस्टान दिव्यांगांक आपले कौशल्य दाखोवपाची संद दिल्या अशें दिव्यांग आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार हांणी ह्या वेळार सांगले। For all of us, and Purple Fest will always be close to my heart. It has become a movement where the community has come together and has changed the narrative for themselves. In last Purple Fest, we have witnessed how the system is getting ready for an inclusive and accessible country. Almost 80% of the government offices in the state of Goa have framed the equal opportunity policies for persons with disabilities in their departments. I think this deserves a big round of applause. 80% of the offices in the government of Goa already have their equal opportunity policies. We have accessible e-rickshaws now are available across the city of Panjim, and soon you will see these accessible e-rickshaws across the state. We have been actively creating a livelihood ecosystem. There are measures taken to improve the quality of life and dignity of persons with disability through sensitization workshops and events throughout the year. पुराय उत्तर भारतात सद्याक शियाचे ल्हार पातळ्ळा। दिल्ली, वाराणसी, चंडीगड, लखनौ सयत 23 शारांनी दव आनी थंडेक लागून येरादारीचेर परिणाम जाला। रेल्वे आनी विमान सेवेचेर लेगीत हाचो मोठो परिणाम दिसून येता। भारत आनी अफगाणिस्तान मजगती आयज दुसरी T20 मॅच इंदोरांतल्या होळकर स्टेडियमार सांजे 7 वरांचेर सुरू जातली। पयली मॅच जिखून मुखार आशिल्ल्यान आयच्या मॅचीत ही खेळामाळ जिखपाच्या तयारेन भारतीय पंगड मैदानार देंवतलो, जाल्यार अफगाणिस्तानाचो पंगड ह्या माळेत कमबॅक करपाचो यत्न करतलो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। पोंगल परबे निमतान म्हायती आनी वितरावणी राज्यमंत्री एल मुरुगन हांच्या निवासस्थानाचेर जाल्ले कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतलो वांटो। एक सैनिक कुटुंब, जाती आनी पंथ ह्या विचारांपासून पयस आसता आनी तो देशा खातीर विचार करता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सशस्त्र दळ पूर्व सैनिक दिसाच्या कार्यावळीत उक्तायले मत। परीक्षा पे चर्चा कार्यावळी खातीर 2,26,00,000 वयर विद्यार्थ्यांनी केल्या नोंदणी। शिक्षण मंत्रालयान 12 डिसेंबर ते 12 जानेवारी मेरेन शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक नोंदणी करपाचे केल्ले आवाहन। कोबुनिदाद सुवातांचेर जावपी अतिक्रमण आडावपा खातीर आनी तातूंत नवे कायदे हाडपा खातीर राज्य सरकारान केली भासाभास। आनी खेळांत भारत आनी अफगाणिस्तान हांचे मजगती दुसरो T20 खेळ आयज जाता इंदोरांत। जैताच्या हावेसान दोनूय पंगड देंवतले खेळा मैदानार।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तेच बरोबर DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर लेगीत पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।